사치네 수사다 아미 속이 도연사야 앞서야지 비도는 서로다 아미 속이 요가르디우야 앞서야지 비도는 서로다 아미 속이 Sotoro, amita durma doguya, sorgece molto ardoro, amici budai tisauya, sorgece molto ardoro, amici budai tisauya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मानुएल जोकी आनी ऑनोरिना विएगस आनी जुझे गोम्स ब्राझरिश हे आमच्या सोपून गेल्ल्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचे चूक फावो केल्यार प्रमूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपलो जल्माचो दीस सोमरमतात फर्मिना वाज आनी सिएना लोपीस ह्या आमच्या भयणाचेर देवान उपोट बेसांवां ओतू म्हूण आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आमच्या पातकाची दूख धरून जेजू लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakuto, somia kakuto, Krista kakuto, Krista kakuto, somia kakuto, somia kakuto. प्रार्थुया. आमच्यो खासगी गरजो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रावसोट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
बागेऊन पावलून कोलोस्करांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसतां ते कुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन क्रिस्ताचें कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव मुजेच कुडींत बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकोर जालो. ओ काळाच्या आनी पिडकांच्या ओरंबाक तान लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाचें भक्तांक तो दोकोल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन बाबार्थ्यांक ताची पडझडीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सवे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगटाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सवे सगळी चोपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिंकयताव आनी शिंकडायताव. ह्याच खातीर म्हजे भितर वावुरतल्या क्रिस्ताच्या शक्तिवंत बोड घेवन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे खातीर तशेंच लावदिसेयांतले लोकां पासत आनी म्हाका रूप कोदींच पडोवंक ना त्या खूब जाणां खातीर हांव कसो बारी वावुरतां आनी झुजतां तें तुमी जाणा जाली म्हाका जाय. आनी हें कित्या पासत तुमची उर्बा वाडोवच्या खातीर एकामेकाच्या मोगांत तुमकां थीर करचे खातीर आनी देवाचो गूट बारकायेन ओळखून ताची संपूर्ण जमजणी तुमकां मेळचे खातीर. ह्या गुटांत शाणेपणाची आनी जानवायेची सगळीं भांडारां लिपलोलीं आसा. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमच्या जबाब जावन दी. देवाच्या सातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. म्हणुया, देवाच्या सातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हजें आत्म्या. तूं एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. जबाब, देवाच्या सातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. देवाच्या सातां आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें कळप. देवाक हांव शरणां येतां. जबाब, देवाच्या सातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. ताचेरूच विस्वास दवर. सद्दां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब, देवाच्या हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी वडवीक. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणावंक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिसेव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता वो वायट, जीव वाटावं येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्याचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वागाळी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एका दिसाक रस्त्या वेल्यान हांव प्रवास करतना वाटेर एक एक्सिडंट घडलो. आनी एक्सिडंट जाता तेन्ना जायतो लोक जमा जाता आनी हांवूय पळोवंक गेलो कितें जालां काय म्हूण. आनी तेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना एक मनीस आपल्याक जाणें एक्सिडंट केल्लो ताका आपल्या हातांनी बरोच मार घालतालो. इतलें म्हणसर कांय मनीस थंय आयले आनी आपल्या हातांनी तांची झगडीं तांणी थांबयली. आनी तेन्ना हो मनीस आपले वाटेर परतून गेलो. सायडीन घरां आसलीं तेन्ना आसलीं म्हणटच थोडे लोक आपल्या हातांनी उदक आनी आयस घेवन आयले. त्या मनशाचेर घातले, ताका आयस दवरलो. थोड्यांनी आपल्या हातांनी ताची गाडी जी रस्त्यार आसली ती सायडीन काडून दवरली. एक घडणी पूण 4 हातांनी 4 वेगळो भाशेचो वावर केलो. एकल्यान आपल्या हातांनी दारूण वस्तू आदारल्यो जाल्यार दुसऱ्यांनी आपल्या हातांनी मोवाळाय, काकलूत आनी दोया दाखयली. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हाताक आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता तें आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां 3 मनशाचे हात मेळटात. पयले सुवातेर आसात फारिसेव, जे आपल्या हातांनी दुसऱ्याचे निसंटन करूंक भोंवताले. आपल्या हातांनी फकत दुसऱ्याक जबाबदार, दुसऱ्याचेर जोड आनी व्हरूंक नजो तसली ओळची घालताले, दुसऱ्याक गुन्यांवकार करताले, दुसऱ्याक वायट करूंक सोदताले. हो जालो तांच्या हाताचो वाव. पूण त्याच हातांनी जरी तर आपली मन जात सोनवारा दिसाक एका गोलीन जरी तर पडलेली जाल्यार त्या हातांनी ते उबारपाचे. पूण हांगा आसा एक मनीस जाका देवाची मिलाग्रीची गरज, पूण त्याच हातांनी ते जेजूक वायट करतात. जरी तर आपलो भुरगो जरी तर सोनवारा दिसा बरो नासलो, मरणाचे तोरनीर आसलो जाल्यार त्याच हातांनी जेजू लागीं ते मिलाग्र मागपाचे. पूण हो मनीस तांचो सोयरो न्हय जाल्यार तांचे हात ताची तांय दोया दाखोवंक ते वापरनात. दुसरे सुवातेर आसात हात ह्या आर जाल्ल्या मनशाचे. बाकीन जेरोम आमकां सांगता ते भाशेन हो मनीस घोडेक जावंक जाय चिरे वो विटे करता तसलो मनीस. तो असलो वावर खंय करतालो आनीक एक कोश्टी वावर तो करतालो. आपल्या हातांनी कोश्ट करून आपल्या फॅमिलीचे उदार पोसण करतालो. पूण आतां ताच्या हाताक आर जाल्ली आनी ह्याच हातांनी तो जेजू लागीं आपणाक एक मिलाग्र मागता. लोकां कडेन घोडेक भीक मागतालो, लोकां थंय आपल्याक काकलूत मागतालो. आयज जेजू घोडेक तो सांगूंक सोदता, जेजू म्हाका म्हजे हात परतून दी. म्हाका ह्या हातांनी परतून भीक मागूंक नाका, म्हाका म्हज्या हातांनी वावर करूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आसात हात जेजूचे.
जे सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक पावपी, दुसऱ्याच्यो गरजो वळखुपी, दुसऱ्याताय इश्टागोत दया आनी काकलूत दाखोवपाचे जेजूचे हात. पितीच्या भाव भयणो, आयज ह्या हाताचेर नियाळ करतना आमच्याच हातांचेर आमी नियाळ करुया. देवान आमकां हे 2 सोबीत हात दिल्यात. कसल्या कामाक आमी हे हात वापरता काय? आज म्हजे हात फारीसेवा भाशेन काय? दुसऱ्याक गुन्यांवकार करपी, दुसऱ्याक बोटां दाखोवपी, दुसऱ्याचे पाड करपी, निसणटण करपी? काय म्हजे हात जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या आदाराक पावपी, दुसऱ्याताय काकलूत दया आनी मोग दाखोवपी? दुसरे सुवातेर म्हजे हात ह्या मनशा भाशेन फकत दुसऱ्याताय आदार मागपी काय? दुसऱ्याताय फकत घेवपी? काय म्हजे हात जेजू भाशेन दुसऱ्यांक म्हज्या हातांनी सोदोळ हातांनी दिवपी? एकलो बरोवपी म्हणटालो, घेतोल्यान घेयत रावचें आनी दितोल्यान दीत रावचें, पूण घेतोल्यान घेता घेता दितोल्याचे हातूय घेवचे. सांगूंक सोदता की जो मनीस घेता ताणें दितोल्या भाशेन आपल्या हातांनी उदार जावचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत ह्या मनशाक हाताक कोड फुटलोले, ताका आर जाल्ली. म्हाका म्हज्या जिवितान म्हज्या हाताक कसली आर जाल्या काय? दुसऱ्याचे वायट करपाचे, दुसऱ्याचे निसणटण करपाचे, दुसऱ्याचे चोरपाचे, आपले करपाचे असली आर म्हाका जाल्या काय? काय ह्या म्हज्या हातांनी हांव म्हाका दिलोलो वावर, म्हजे फामिलीन, म्हज्या कुटुंबान हांव वावर करता थंयसर हांव बरे भाशेन ह्या हातांनी म्हजो वावर करता काय? आमकांच आमी प्रश्न करुया. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपल्या हातांनी दुसऱ्याताय मोग, काकलूत, दया, बोगसणे दाखयले. असलेच हात आमकां मागून आमी घेवया. भेटून आमी गायन गावया. C15 देवा उथोर आमी घेतला 5 आनी 4. C15 पेज 34. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मागून घेवं. देवा आमच्या बाबा, तूं कोरे भोक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षे आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पोदेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासा तुज्या संता भक्ताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोसान
आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन भावार्थाचो गोट पुरगोटया. सोम्या जेसू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बाग्योन सुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय.
कित्याक राजवट पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जुई प्रिती मोग वस्ता जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. डी 40 570 आणि 5 डी 47 पेज 75. जुई प्रिती मोग वस्ता देवाची रासा तुय प्रीती बोसता तुय देवाची रासा एकठांय केल्या निश्चिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दास आनंदानी बोलते बोल. Zui priti mog posta, Tui devaci rasa. Zui priti mog posta, Tui devaci rasa. Cimia devaci mira, Tazo mog amcia garza, Torgoria monan koci, Priti eka bekaci, Zui priti mog posta, Tui devaci rasa. Zui priti mog posta, Tui devaci rasa.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणात तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोळीक मांस रोगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पोदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात हातांनी जेजू भाशेन दुसऱ्याक बरें करूंक ताचेच शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. तुझ्या गोपान माई शेवटाचे गायन गावया. टी 50 आणि 6 पान 227 टी 56 पेज 227. Urgi torni santi, sogno visvasuru.